सरकाराच्यो शेत भाटाकारांच्या नांवान तरेतरेच्यो येवजण्यो मात शेतकार सरकाराच्या कारभाराचेर सातिस्वीत दिसनात. येवजण्यो करचेक जाय तेन्ना मेळनात. रानवटी जनावरां बसयल्ली शेतां भाटां काबार करतात. कितलेशेच वाठारांनी उदक नाशिल्ल्यान शेतां पडीक पडपाक लागल्यात. आतां तर माड म्हणल्यार झाडणी इतल्याचेर सरकाराचें पावलां. सांखळी कृषी महोत्सवाक आयिल्ल्या शेतकारांनी कटकटीचो पाडो सुरू केलो. पळयात रिपोर्ट. आता आमकां भाजी लायता आसतना एक प्रॉब्लेम म्हणजे ते रानटी जनावरां मोर हेंका लागून आमकां मातशें थोडे प्रॉब्लेम जाता. इतले मोर बी आसता पळय ते मोर त्रास करता आमकां, म्हणजे ते पीक पिड्यार करता. ते मारलो मोर जाल्यार परत डिफिकल्टीन पडलो. कितें आनी कितें जनावरांक मारले जाल्यार तुका फॉरेस्ट हें करता, आनी कोण पुलीस कंप्लेन जाता. हेका लागून आमकां ते पिकाचेर मागीर लॉस सहन करची पडटा. आमी लॉस सहन करता, पूण तेजेरूय सरकारान कितें तरी विचार करचो. शेती करता आसतना आमी गव्हर्मेंटाकडे कितके मिशिनांक पयशे खूब फावटी भरता. त्या आमकां ज्या टायमार जाय त्या टायमार ती मिशिनां एवेलेबल आसना. प्रॉब्लेम म्हणजे आमकां मायनिंगाक लागून ते आमकां पीक बरें येना. दुसरें म्हणजे थंयसर बांद बी फुट्टा शेतां कशें आमचें बांद आसा ते खारें पाणी भितर येता आनी ताका लागून शेत आमकां बरें जायना. अळसाण्याचें बी पीक बरें येना. ते सांगतात येवन सगळें, मागीर तेजेर रोखडो प्रोसेस कांयच करिना. आमी जेन्ना एप्लिकेशनां करता शेत रोवपाक लागून जावं खणपाक लागून जे आमकां मशीन येवचें म्हणून आमी जे पयशे भरता तेजो आमकां उपयोग त्याच टायमार जायना, लेट जाता. पूण आमकां अशें दिसता की ती सबसिडी जे कितें दिता तें आमकां बेगीन बेगीन तेंच्यांनी आमचे कडेन पावोवची. आमच्या शेताक उदक मेळना जालें. जवळ जवळ 8 वर्सां जालीं ती शेती पडींग पडलेली आसा. जायते फावटी तेंचे मनीस येता आनी सांगता तुमकां फ्रँचिंग घालून दिता आनी कितें करून दिता, आनी ते सांगता आनी वयता. 2 वर्सांनी जागना 2 वर्सांनी परत येता. शेतकरी म्हणून हांव न्हू, आमकां कितें तरी सबसिडी शेतकऱ्यांक जाय जाल्यार बेश्टे आयज देंवपाक आमकां ताकत ना. शेतांक तुका कशें दिसता 500 रुपया मानाय 200 रुपया कामेरे हां तसो त्यांनी कितें तरी मदत करची. बाबा शेतां एक करा तुमकां अमकी मदत मेळटली. तेन्ना कोण तरी गरीब फुडें सरतलो. शेतकऱ्यांक म्हणून शेतां करता ताका कांयच मेळना. पेडणी पालया मानशेच्या बांदाक खावटे पडिल्ल्यान खारें उदक गांवाच्या सगळ्या शेतांनी भरलां. खारें उदकांत भाटांची वाट लागपाक लागल्या. माड काबार जावंक लागल्यात. खारें उदक शेतांत भरिल्ल्यान फुडलीं कमीत कमी 5 वर्सां तरी शेतकारांक खंय शेत करपाक मेळचें ना. मामलेदाराक सांगिनूय कांयच फायदो ना. बांदाच्या खावटे जाता तितले बेगीन पुरवचे म्हणून पालयेकार मागतात. हेका आता 1 म्हयनो जालो, 1-2 दीस तरी जाल्ले. ह्या पाणी 2 दीस चडला म्हणून कोणी तरी एखाद्या टायमाक काडटले आसले असा तरी केल्ला जाल्यार 1 म्हयनो आज हे पाणी हे जमनीक भेदान 10 वर्सां तर शक्यच ना शेती करून. आमी गव्हर्मेंटा कडसून किंवा बँके कडसून लोन घेवन ट्रॅक्टर घेतले आनी ते कशें फारीक करतलो ते तूं म्हाका सांग. हयसर खंय तरी शेती करून आनी खंय तरी चलोवन जर मेळलें जाल्यार काय तरी करूं येता आसलां. आमकां पालयेकारांक भितरसून कशें तरी सोडोवचें हे हेतूरसून. पालया जी शेती गेली हीच आसा. आज 5-10 वर्सां तर कशीच जावची ना. तेव्हा तर पुढे काय आणि काय नाही, शेतीशिवाय काय नाही. असं वर्षाचे 12 महिने शेतात काय तर गावलो निवळाला खाल्लो नाही तसल्यानी जाऊन जाय न्हू. कवा सगळ्या भावानं इले लागीं इले कवा ते बडपाचे राहतात. आता जवळजवळ 2 महिने झाले खारा पाणी भरला आणि कोणतरी जात अजून कोणी घेणं ते असा जर पाणी जरा उरला आणि 4-5 महिने 10 वर्सां जावची ना. आमलेला इल्लो एकदा तो परत आमकां 13 तारीख तेणी दिली. 13 तारीख आपण येते म्हणून आम्ही जमलो त्या कमिटीन ती आम्ही येतो म्हणाले. ती काय येऊकच ना. त्या तारखेक 27 तारीख आमकां दिली. 27 तारखे आम्ही सगळे जमलो. हेचो विषयच काय ना, फक्त पावणी घातली आणि गेले जायची. मानची मोडली ते वर्षाच्या वर्ष हे करतात. आम्ही करतो पण मोडटा ताका आम्ही काय करूचा असं कमिटी म्हणतात. हा मिरसांगो लायतात ते न्हू कशा मिरसांगो लांगतात ते. वेंचणूक आयली की धनगर समाजाच्या आरक्षणाचो विशय येता. सरकारान खंय धनगर समाजाक वापरून घेतलो. धनगरांक एसटीत घालपाचेर कोणूच कांयच करिना म्हणून समाजाचे फुडारी परत उलोवंक लागल्यात. रिपोर्ट दिवनूय सरकाराची जाग मागना. समाज कल्याण खात्याचो पयसो तस्सो पडून आसा. धनगर समाजाच्या मागणेचे फुडें कितें करपाचें तें थारावंक मडगांवां बसका जाली. पणजे खंय जावपाची आसा. प्रत्येक मनीस गॅरंटीड घेता कितें तेन्ना आमी वेगळो विचार करचो पडटलो. प्रत्येकांची आश्वासनां मागीर फाटल्या कडेन खंयच्या कडेन काय नासता. खंयचो सरकार जावं तो केल्ली खूब सांगूंक मेळटा पूण आमकां मेळ्ळी कितें जर आमी सांगपाक वचत जाल्यार खंयच्या कडेन कांय ना. प्रेजेंट स्टेटस म्हणल्यार आनी अहवाला भितर फुडें कांयच सरली ना.
पयशे सुद्दां आमकां दाखोवपा खातीर जे 2 लाख दवरता 2 कोटी त्याच पयशे आमचे मोड नासतना रोटेट जायत आसात. त्याच पयशे त्याच स्किमी करून दिले आसतना सुद्दां फायले आसतना सुद्दां कांय क्लियर करप जायना. आनी सेंट्रल कमिटीनी किंवा तालुका कमिटीनी किंवा सगळ्यांनी एकठांय जावन आमचे फुडलें पावल कितें जावपा जाय किंवा कशे पद्दतीन आमी तांकां आनीक तांकां जर आमकां ग्रांटेड घेता किंवा लायटली घेता जाल्यार तांकां आनी कशें दाखोवपाक पद्दत खंयची करची पडटली हे प्रत्येकाचें आमकां ओपिनियन घेवप बरें, हेजेर चर्चा जावप बरी. प्रत्येक वेळार गोवन आमी फक्त सांगप जातलें. एक कडेन करता लोकांक तशें आमी स्वता एक कडेन हाडून ओपन मेळावो घेवन हे एकदा फायनल. घेऊया एक विराम.